नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. राहुल गांधींच्या शक्ती मुद्द्यावेल्यान भाजपा काँग्रेसी मदीं पेटले. भाजपाच्या आरोपा उपरांत काँग्रेसीनूय काडले उजरावन. दर्यादेग वाठारांतल्या 1991 पयलींच्या घरांक मेळटली थाकाय, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. फुडाराक खण मालाचे सुवातेर उद्देग वा पिकावळीचो आसा विचार. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. एसटी आरक्षण ही मोदींची गॅरंटी. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत एसटी समाजाक मेळटले आरक्षण, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. नावेली महामार्गा कुशीक साचून रावल्यात कोयराच्यो राशी. लोकांक जाता त्रास. प्रश्न सुटावो करपाची लोकांची मागणी. आणि अंजूण वागातोर राती 10 उपरांत संगीताचेर बंदी. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे उतर. आता खबरो विस्तारांत. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन शक्ती आड झुजतले अशें विधान मुंबय जाल्ले एके सभेत केल्ले. हाचेर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें खर उतरांनी निशेध केलो. मुळांत सनातन धर्माची शक्त कोणूच नश्ट करूंक शकना. येवपी लोकसभेत ह्याच शक्तीचे रूप राहुल गांधी तशेंच इंडिया आघाडीक आनी सनातन विरोधी लोकांक खरो जागो दाखयतले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. सनातन धर्माचो अपमान करपाची जाती ताणें जे हें केलां सगळ्यांत पयलीं ताचो हांव निशेध करता. कारण आज आमी पळयतात की दुर्गा शक्ती ही सगळी चराचर जें निर्माण जालां तें त्या दुर्गा शक्तीच्या निमित्तान तयार जाल्लें आसा. आनी आमची भावना आसा, भारतीय जनता पार्टी सदांच सगळ्या धर्माचो आदर करता आनी सेक्युलर जे आमच्या राष्ट्राची हें आसा ती आमी मानता. सेक्युलर फॅब्रीक वाडोवपाचें, मजबूत करपाचें काम भारतीय जनता पार्टी करता. आनी अशें हातूंतल्यान काँग्रेस सारकी इतले वर्सां आशिल्ली पार्टी आज ह्या देशाचेर ताका कांयच पडलें ना. जो सगळ्यात मेजॉरिटी समाजा ताजी भावना दुखोवपाचें सतत काम करता. अशें खूब देशांत गोश्टी आज घडत आसा. आनी त्या खातीर शक्तीचें म्हत्व हें ताका कळूं ना. कारण ह्या धर्माक जर जन्म आयलो जाल्यार ताका शक्तीचें म्हत्व कळटलें आशिल्लें. परंतु जर हांव आपूण मानिना, परंतु दुसऱ्याच्या खंय तरी भावना दुखप हें आमच्या हातूंत खंयच सांगू ना. आनी म्हणून परपतली परत जो सनातन धर्माच्यो भावना दुखयता त्या बद्दल हांव संपूर्ण गोंयच्या जनतेच्या वतीन ताचो निशेध करता. तांणी हाच्या फुडें आपलो धर्म निश्चितपणे पाळचो, परंतु दुसऱ्याच्या धर्माक वायट म्हणटली न्ही, दुसऱ्याच्या धर्माचेर आघात करचो न्ही, दुसऱ्या धर्माच्यो भावना दुखोवच्यो न्ही अशें ह्या सगळ्या हातूंतल्यान हांव सांगता आनी हाचो निशेध करता. तुमकां अशें म्हणपाचें कितें एंटी सनातन धर्म? हय, एक्झॅक्टली एंटी सनातन तो वागता, परत करता. शक्तीची खंयची तरी शक्तीचे जी आमी उपासक आहात सगळे, संपूर्ण जग आसा, संपूर्ण देश आहा, ताजी तो थट्टा करता आनी त्यामुळे ताचो निशेध. नमस्कार. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या मदीं आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक आसा, मॅडम दिलालो लोबो, मॅडम मिस्टर मायकल लोबो आनी एक्स मिनिस्टर दयानंद मांद्रेकर. राहुल गांधी हांच्यांनी केल्लो स्टेटमेंट इंडिया अलायन्स हो शक्तीचो विनाश करपा खातीर आसा. ह्या ताच्या स्टेटमेंटाचो हांव निशेध करता, कंडेम करता. आणि हो ज्या पद्धतीचो स्टेटमेंट तांच्यांनी आपल्या भाशणांतल्यान वापरला की सनातन हिंदू धर्मा खातीर पुराय देशांतल्या लोकां खातीर शक्ती हे भक्तीचें स्थान आसा आनी पुराय देशांत अशी कितलीशीच शक्तीपीठ आसात. आणि ह्या शक्तीपीठाचेर आस्थेक भावनेक हिंदू धर्मीयच न्ही तर बाकी धर्मीय लोक सुद्धा जे आसा पळय न्ही ह्या शक्तीपीठांचेर वता. त्या शक्तीपीठांचो नाश करपाचो किंवा विनाश करपाचो कोणी येवचचें न्ही, कोणी तेजो विचारय करचो न्ही आनी खरोखरूच हिंदू धर्मीय तांकां वगी रावचे ना. अशा पद्दतीच्या स्टेटमेंटाचो हांव म्हज्या समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव निशेध करता आनी सगळ्यांनी ताजो निशेध करचो.
भाजपान सदांच बायलांचो सन्मान केला, तांकां प्रोत्साहनूय दिला। ते खातीर काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांणी नारी शक्तीचेर केल्ल्या विधानाचो हांव निशेध करता अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी म्हणलां। लोकसभा वेंचणुकेंत सगळे विरोधक एकठांय येवन लढले जाल्यार सुद्दां गोंयच्यो दोनूय सुवाती आमीच जिखतले अशें विधानूय ताणें केलां। ईडी अलायन्स जे आसा त्यांची काल शिवाजी मैदानाचेर मुंबय हांगासर सभा जाली आणि त्या सभेन काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हांच्यांनी शक्तीच्या संदर्भात एक विचित्र असो स्टेटमेंट केलो। कारण भारतीय जनता पार्टी सदोदित महिला शक्ती ही आमी सदोदित म्हणत आसात आणि ह्या महिला शक्तीन सदोदित भारतीय जनता पार्टीक समर्थन दिल्लें आसा, सदोदित तांकां साथ दिल्ली आसा आणि आमी सदोदित मानतात की नारी शक्ती ही सगळ्यात व्हड शक्ती अशें मानतात आणि ईडी अलायन्स जे आसा हे अलायन्स ते डिस्ट्रॉय करपाचे विचार त्यांच्या भितर आसा, त्यांच्या मॅनिफेस्टोनी त्यांच्यानी घातिल्ले आसा। बीजेपीन सदोदित भारतीय जनता पार्टीन महिला ही आमची ताकद अशेंच समजलेले आसा, मागीर ते देश पातळीचेर आसत किंवा स्टेटी भितर आसत, आमी सदोदित महिलांचो सन्मान केल्लो आसा। पण काँग्रेस पार्टीन तांचे नेते हे सदोदित महिला विरोधी आसा, हे आमी बऱ्याचदा पळयल्लें आसा आणि म्हणून कितली वर्सां भारत देश स्वतंत्र जातकच केवळ महिलांक तांच्यांनी सांगले की आमी अशे गोष्टी करतात तशे गोष्टी करतात, पण शेवट पर्यंत खंयचीच गोष्ट जी महिलांक जाय ती ते करपाक शकले ना। एक सायड आसा की काँग्रेस जो ह्या शक्तीचो विनाश करपाचो तकलेन घेवन बसला आणि दुसऱ्या वटेनच्यान भारतीय जनता पार्टी ही शक्तीची पूजा करप अशें आमी सदोदित मानतात। आमी लोक शक्ती ज्यो आसात ज्या शक्तीचो ते विनाश करपाक सोदतात, हे शक्तीचो ते विनाश करतले की भारतीय जनता पार्टीक ह्या शक्तीचो आशीर्वाद मेळटलो। हे 4 जुनाक ज्या वेळाचेर ह्या देशांतलो सर्वोच्च जे डेमोक्रेसी आसा, जी निवडणुकीचो निकाल जातलो, त्या वेळाचेर सिद्ध जातले की ह्या देशांतल्यो शक्ती हे आमकां आशीर्वाद दितले की जे विनाश करपाक उठल्यात त्यांचो विनाश जातलो वा त्या वेळाचेर समजतलो। जो पक्ष मणिपूर आनी हातसर प्रकरणाचेर एक जापूय काडिना ताका आतां नारी शक्तीचो पाजर फुटला। काँग्रेसीचो नेतो राहुल गांधीच्या शक्ती मुद्द्यावेल्यान भाजपाच्या आरोपा उपरांत काँग्रेसीनूय भाजपाच्या फुडाऱ्यांक उजरावन काडले। काँग्रेस अजुनूय आपली नीती मूल्यां सांबाळून वावुरता अशें काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवटणकर हांणी म्हणलां। बीजेपीची झगडी न्हय और काँग्रेसीची आमची राहुल गांधीची मोदीची झगडी न्हय, ही झगडी जी आसा ही देशाची लोकशाही वाटोवपा खातीर, देशाचे संविधान वाटोवपा खातीर, कित्याक आज आमची डेमोक्रेसी आमी पळयता खंयच्या डिरेक्शनान बीजेपी व्हरता। आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनान आज मोठो धोको तयार केल्लो आसा। फक्त हेट्रेड स्प्रेड करप, रिलिजियस हेट्रेड जावं, जाती वयल्यान हेट्रेड जावं, सगळ्या लोकांक डिवायड करप, अटेन्शन डायवर्ट करप आणि आपले फेलियरा वयल्यान लक्ष खंय तरी दुसऱ्याच जाग्यार व्हरप, हे आज बीजेपी करता। आणि ताजे लायव्ह एक्झाम्पल म्हळ्यार आजची बीजेपीची सदानंद शेट तानावडे आणि तांचे आमदार आणि बाकीच्या लिडरांची जी प्रेस कॉन्फरन्स, मुद्दाम हांव मेन्शन करपाक सोदता की तांच्यांनी आता नारी शक्तीचेर जो सदानंद शेट तानावडे आज उलयला, ताणें 2-4 विशय घेतला। आज सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय की वुमन रिझर्वेशन बिलाचे जो आज तो क्रेडिट घेता आज 5 सालां म्हणून, हे वुमन रिझर्वेशन बिल 2010 काँग्रेस पक्षान इंट्रोड्यूस केल्लें आणि हे वुमन रिझर्वेशन बिलाक बीजेपी 2010 अपोज करताली। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, हे जाय जाल्यार कोणें वचून चेक करची, रिकॉर्ड चेक करचे। दुसरें म्हणल्यार देशाचेर आज नारी शक्तीचे भाजपाक उलोवपाक कसलोच नैतीक अधिकार ना। आमचे देशाचे रेसलर्स थंय प्रोटेस्ट करताले की बीजेपीचो एमपी जो रेसलिंग फेडरेशनाचो चेअरमॅन आसलो ताणें राजीनामा दिवचो म्हणून फॉर सेक्शुअल हॅरेसमेंट। प्रायम मिनिस्टरान जाप काडूंक ना हे गजालीचेर। प्रायम मिनिस्टर जो बाकीचे गटारान पायप घालून गॅस काढून चा करपाचेर लेक्चर दिता, तो प्रायम मिनिस्टर देशाचे एथलीट, ऑलिंपिक जिखलेले, नॅशनल गेम्स जिखलेले, मेजर वर्ल्ड इव्हेंट जिखलेले एथलीट थंय रस्त्यार म्हयन्याचे म्हयने बसले, तांच्यांनी आपले अवॉर्ड्स रिटर्न केले, जाल्यार देशाचो प्रधानमंत्री, देशाचो गृहमंत्री आवाज काडना। सगळ्यांत लज्जास्पद बात म्हणल्यार हे गजालीची बीजेपीच्यो ज्यो वुमन लिडरशीप आसली, जावं ती स्मृती इराणी जावं, जी कसल्या गजालीचेर उलोवपी,
जावं बीजेपीची लोकल वुमन लिडरशिप हे लोकांनी एक साधो निषेध सुद्धा करूंक ना ते बीजेपी एमपी ब्रिज भूषणाचो. दर्यादेग वाठारांतल्या 1991 पयलींच्या घरांक तशेंच वेवसायीक आस्थापनांक थाकाय मेळटली. ही घरां आनी वेवसायीक आस्थापनां कायदेशीर करपा खातीर सरकार यत्न करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. अंजुण्या आयोजीत केल्ल्या विकसीत भारत संकल्प यात्रेन मुख्यमंत्री उलयले. लोकांक साबार करपाक मेळटा वेगवेगळे अमेंडमेंट करप म्हणजे एक तर आमच्या कडेन आशिल्ले एक्ट इरिजन TCP एक्ट विनियम एक्ट आनी पंचायत हातूंतल्यान आमी आमकां केल्या आनी ही भितरी करपाची डिसिजन्स घेतल्या. जेका म्हाका खबर आहा प्रोटेक्शन फॉर द बिजनेस एक मुद्दा उरलो तो सेंट्रल एक्ट विच इज द सिग्निफिकंट सेंट्रल एक्ट हांव फाटले फावटी हांव आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर दोगूय वचून निवेदन हांव फर्स्ट नोटीस केला न्यू मेनान सांगता फाटले फावटी हांव आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर हे एनवायरमेंट मिनिस्टर उपेंद्र यादव म्हाका निवेदनय घेवन आयल्या ताका रिक्वेस्टूय करून आयल्या ताज्या उपरांत आमची कायदे सिग्निफिकंट जो 19 जातो तातूंतल्यान कितें कितें रिलॅक्सेशन करपाक जाय तातूंतल्यान बिजनेस एक्टिविटी किंवा कमर्शियल सिटीजन आमकां ती रिलॅक्सेशन म्हणजे ऑलरेडी आमी मुखार मांडले पण आतांच्या घडी जस्ट इलेक्शन फेसिंग असल्या कारणान तेन्ना कितेंय केलें ते खंयचोय जरी अमेंडमेंट केल्लो आसतना तो डायरेक्टली तेचेर बॅन ताका ते अननेसेसरी दे आर पासिंग ऑर्डिनन्स आनी पासिंग लोकसभा किंवा राज्यसभा ताका कायद्याचो आधार मेळटलो आशिल्लो. पूण म्हाजी सगळ्यांना रिक्वेस्ट आसा आमकांय खबर आसा लिगली कितें आमचे भितर चलयता आनी 1991 पयलींची जी स्ट्रक्चरां आसा एका 91च्या पयलींची कोणी रेस्टॉरंट घालपाक एखाद्याने हेल्थाचो परमिशन घेतला कोणी तरी केन्ना एक्सायजाचें परमिशन घेतला एज गुड एज 91 पयलींचे बिजनेस करपाकूय परमिशन घेतला एज ऑल अदर्स. बट ट्रेडिशनली जे आमचे गोंयकार जे करीत आयले ताका सामक्या कायद्याच्या रुपान सपोर्ट करपाचो सरकाराचो पुराय प्रयत्न आसा आनी तो पुराय प्रयत्न करतले. मायनिंग वेवसाय सुरू करतना अजूनय कांय लोक आडमेळी हाडटात. मात ह्या सगळ्यांतल्यान वाट काडीत गोंयचो मायनिंग वेवसाय शाश्वत पद्दतीन सुरू करपाची सरकाराची मोख आसा. मायनिंग डंप जाता तितल्या बेगीन निर्यात करपाचेर सरकाराचें लक्ष आसा. डंप मेकळो केल्या उपरांत ती सुवात शेतकी पिकावळी खातीर उपेगांत हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळींत उलयतना दिल्या. मायनिंग हो एक इशू तुम्ही सॉल्व करचे नदरेन एक म्हत्वाचें पावल घाला. तुमच्या कारकिर्दीन ताजें लिलावय जालो. आतां अजुनूय कांय हर्डल अजुनूय दिसतात म्हणजे तुमकां दिसता की जाता तितले बेगीन मायनिंग सुरू जावंक शकतलें. मुळात हांव मायनिंग भागांतलो मायनिंग समस्याय म्हाका खबर आसा मायनिंगेचे डिपेंडंट कशे लोक आहा हेंय म्हाका खबर आहा आनी त्या खातीर डे वनच्यान मायनिंगचो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून प्रयत्न आहा. 9 पेक्षा चड लिजीस ऑक्शन केली. ऑक्शनचे मटेरियल जितके जावपाक शकताले तितके ऑक्शन केले. डंप ऑक्शनिंग प्रोसेस सुरवात केला. हर्डल काही लोक हाडपाचो प्रयत्न करता बट आमी क्लियर आसा फोकस आसा की फुडल्या 5 वर्सांक फूल फ्लेज एकदा डंप ऑक्शन आमी दिले ते खूब मोठ्या प्रमाणात डंप ऑक्शन जरी जालें आसत जाल्यार सगळ्या लोकांक ट्रकाक काम मेळटलें लोकांक काम मेळटलें लोकांक कॉम्पेन्सेशन मेळटलें अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली जातल्यो आनी लँड ब्लॉक जावन आसा जाका आमी म्हणटा की डंप आसल्या कारणान त्या जमनीचेर कांयच करूंक मेळना अशी लाखांनी स्क्वेअर मिटर लँड ही बेश्टी आसा. हो जर मटेरियल सगळो उचलून फाल्यां सकाळीं एक्सपोर्ट जालो जाल्यार लँड फ्री जाली म्हणजे ती लँड फाल्यां कोण एग्रीकल्चराकूय म्हण किंवा बाकीच्या कामांक इंडस्ट्री खातीर ही यूज जाली. हाजो विचार आमी करपाक जाय. त्या खातीर पॉलिसीच्या नुसार आनी सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्सच्या नुसार आमी फुडें वता. म्हाजी रिक्वेस्ट आसा अशें मदीं हर्डल हाडटाले एसटी आरक्षण ही मोदींची गॅरंटी जावन आसा तेन्ना 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत एसटी समाजाक तांचो हक्क मेळटलोच अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान परतून एक फावट सांगलें. केंद्रीय मंत्रिमंडळांत हे विशीं बिल पास जाल्लें आसा अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक हे कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. लोकसभा इलेक्शनच्या पार्श्वभूमीचेर एसटी कम्युनिटीचे परत तरुण मुखार आयल्यात. आंदोलन करतात गांवागांवांनी जनजागृती करतात. 2027 मेरेन तांकां खात्रीपूर्वक सांगू शकतात तुमी तांकां रिजर्वेशन मेळटलें. ही म्हाजी गॅरंटी न्ही ही मोदीची गॅरंटी आसा.
2027 तांकां खात्रीपूर्वक रिजर्वेशन मेळटलें ह्या मोदीच्या कॅबिनेटात बिल पास जाल्लें आसा. तें बिल फ्लोर ऑफ द हावजार जो पर्यंत दवरिना तो पब्लीक करूंक शकना. हें काँग्रेसचें सरकार न्ही, हें मोदीचें सरकार आसा. ती जें सरकार ह्या कॅबिनेटांत आनी म्हाका दिसता जेका सेंट्रल कॅबिनेट म्हणजे कितें हें खबर आसा तो मनीस असले विशय करचो ना. तुमच्या सारकेल्या पत्रकारांकूय खबर आसा सेंट्रल कॅबिनेट कितें, सेंट्रल कॅबिनेटान बिल पास जाल्या उपरांत तें कितें जाता तें. जेंकां भितरलो गंधय ना ओके ते खंय तरी राजकारणांत अशा पद्दतीचे विरोध करपाक जाय म्हणून विरोध हांव तितून म्हणना. कोणाचे एसटीक कितलें कॉन्ट्रिब्युशन आहा तितूरय हांव उलयना. म्हाका दिसता आज सगळ्या एसटी लिडरांनी आयजूय प्रेस घेतल्या तेंच्यांनी मोदीजीचें अभिनंदन केलां. कारण जेंकां एसटीक एखादी सादी स्कीम दिवंक जमली ना ते काँग्रेस फाटसून सपोर्ट करता आनी हे फुडें 4 पेदे फुडें बसयता आनी तेंच्या तत्वाचेर आनी ते कोणाक सपोर्ट करपाच्यो गोश्टी करतात. म्हणजे ते भारतीय जनता पार्टीक विरोध करून ज्या काँग्रेसीच्या कार्यकाळात तेंचे 2 जाण आंदोलनकर्ते भुरगे शहीद जाले तांकां सपोर्ट करपाची भाशा करता. अरे याद करात तो मंगेश आनी त्या भुरग्यांचे जे बाळीच्या आंदोलनात कोणाच्या सरकाराच्या वेळार गेले, काँग्रेसच्या सरकाराच्या वेळार गेले. काँग्रेसच्या सरकारान ताका खंयची एक स्कीम सांगली जाल्यार म्हाका आतां सांगची आनी त्या काँग्रेसीक सपोर्ट कर म्हणून सांगता. लोक गांवांतले एसटी गेल्या उपरांत तांकां विचारतले ते 2 शहीद जाल्या तेंचे कितें काय म्हणून. आनी जेन्ना इतक्यो स्किमी ज्यो काडल्यो तुमी खंयसर आसले तेन्ना हे तांकां ते काँग्रेसवाल्यांक सोडून हेंकांच विचारतले एसटीवाले तुमी तेंचे एजंट काय म्हणून. नावेली महामार्गा कुशीक कोयराच्यो राशी साचल्यात. ह्या वाठारांत कोयर उडोवचो न्ही असो तक्तो लावन लेगीत कोयर उडोवपी मात बिंदास येवन हांगा कोयर उडयतात. आतां तळावो आमदार उल्हास तुयेकार हांणी लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो. आतां आमी हांगा आसा द रोड वीच इज गोइंग टू नावेली. वी आर जस्ट अहेड ऑफ द ब्रिज just behind the Zudio. You can see this mess. Now who is going to take accountability and responsibility of this? I think respected what panchayat members have been elected. So Naveli representative also Ullas, the MLA, he's been elected. Now who's going to take the accountability of this? You can see here there are इतले टॉक्सिक भायर उडिल्ले आसा ना म्हणल्यार एडल्ट डायपर्स उडिल्ले आसा, हांगा भुरग्यांचे पॅम्पर्स उडिल्ले आसा, हांगा लिकर बॉटल्स उडिल्ले आसा, हांगा प्लास्टीक कप्स जावं ते चुट्टां कपडे सिमेंट बॅग्स उडिल्ले आसा. सो वॉट इज दीस गोईंग ऑन? अरे आमकां कितें जाय? आमकां फर्स्ट म्हणटा ते हेल्थ इज वेल्थ. Health is wealth. We don't want that is secondary. The flowery picture bridges and development, infrastructure, then different and they secondary. Pahile munta te health and garbage is a burning issue. So I don't know why and who is failing. As far as I know, the panchayat is doing a good job about collecting the dry waste, which is collected on the 4th of every month and 19th of every month. But I feel that somewhere Ullas Tuekar jo amcho MLA aसा पळय, I'm being very honest and very honestly हांव उलयतां कित्याक you all can see the mess here. So you tell me, this is Naveli. आतां मुगे एक पुण्या कोण उलयता आनी आमगेली ऑथॉरिटी न्हिदलो आहाय म्हणजे हें चोवपाकू. एक म्हण जाल्यार आमगेली पंचायत आहा ती पळोवून म्हाका जाता सगळे पंचायती वाज डोर टू डोर हे गार्बेजीचें कलेक्शन जाता. सो ही गार्बेज हिंग कित्याक वता हेजेर आतां आमगेली ऑथॉरिटीज आहाय तेणी दड दिवपा जाय. आतां आमगेले इंडियन पिनल कोड आहा गार्बेज एक्टाचेर तेजेर सेक्शन 268 जावं 261 270 हे पब्लीक न्यूसन्साचेर पुलिसांक गेलो कायदा तेका हिंग कोण हेकोच तेका धरपाक. आज म्हाका दिसता म्हणजे ही लॉ आहा तो राखपाचो पुलिसांक गेलो कायदो आनी पुलीस पेट्रोलिंग कोताय. हांवें म्हाका स्वता एटलिस्ट 15 जाणां तरी दोले आमगे येवादान बाणालेच्यान जे गार्बेज उडयताय ते जाणा. जरी तर आमचे असो मनशांकू तरी पेट्रोलिंग कोण आसतना हे गार्बेज उडयताय ते जरी तर मेळटाय जाल्यार आमगेलो सरकार पेट्रोलिंगाचेर पुलिसां फाटल्यान कितले पयशे मेळटा रातीचे तेंक एकलोय मनीस मेळना. अंजूण वागातोरा रातच्या वेळार व्हडल्यान संगीत वाजोवप्यांचेर कडक कारवाय जातली तशेंच रातच्या संगीताचेर बंदी घालतलो अशें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. रातच्या 10 वरां उपरांत निवासी वाठार संगीत मुक्त आसतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. Regarding the sound pollution, sound pollution is actually how residential areas will be governed. And the over the the police department will see that it will completely stop after 10. Even
फाटली 5 वर्सां जाली हणजूण कांयसुवाचे लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. आमदाराक पत्रां दिवन दिवन थकली, मात आमदारान कांयच कानामनार घेवंक ना. उदक ना जाल्यार करपाचें कितें म्हूण हणजूणच्या थळाव्यांचो प्रश्न. घरान कोण कामाक ना, दर दिसा 1,500चो टँकर हाडपाक परवडना तेन्ना मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी हणजूणच्या थळाव्यांनी केल्या. आम्ही आमचे दिलायला लोकांपर्यंत आम्ही सांगून गेला आमका उदक येईना, आमका साप उदक आमका उदकाचो खूप त्रास पडटा म्हणून आमका उदकाचो खूप त्रास पडटा, आमका उदक येईना. आम्ही कितें करतले? दिसाक दीस रात जागे आसता. म्हाका मानीचे हा, माझ्या गोवाक हाटाचे हा. आम्ही कितें दोगांय त्रास काडटली? एक तर तेका दूख जाल्यार म्हाका दूख जाल्यार तो कितें करतलो? आमका उदक ना जाल्यार कितें करपाचें? आमी मरपाचें? करपाचें आमी उदकाक लागून हिंगा हे कितले म्हणून सांगपाचें? तो प्रोजेक्ट म्हणटा तुम्ही जाय ते करा, आपूण उदक सोडिना. काडपाचो हा जाल्यार काडात व्हडल्यान बोबात मारता. कोणाकूय सांगात म्हणटा. कितें करूंक आमी आतां? प्रोजेक्ट कोण तो? प्रोजेक्ट तो सोडटा, नो सोडटा तो. आमकां म्हणटा तुम्ही जाय ते करा, आमी आपूण उदक हे सोडला म्हणटा, पूण आमकां उदक सर येयना हिंगा. कितें करपाचें आमी आतां? कितले 5 वर्सां आमी हे 2 आमी दूख काडटा हिंगा उदकाक लागून. आमकां बांय ना, काय ना. टँकर कितें आमी स्वता तारून एक 1,500 टँकर कितें खातीली आमी? आमकां इतले पयशे आमकां हे ना, काम धंदो आमकां ना सर. आमी खंयचें उदक काडून पियेतली हिंगा? आमी कितें करतली? आमी आमच्या पोटाचेर करतली, आमच्या दुयेंसाचेर करतली सर. आमी दुयेंसाकूय पयशे जाय, उदकाकूय पयशे जाय आमकां. मातशें तेंकां हें कर आतां आमकां सर. आमकां आनी कांय जायना, आमकां इश्यू कांय ना. For the last 5 years, I have not been getting a single drop of water in my tap for the last 5 years. Maybe suddenly when all the lights are off or something, and then suddenly I get a little 2 buckets of water suddenly because the pressure comes little bit for me to get water. But even the chief engineer, right from AE, JE to the chief engineer, have come to my house and have checked, and they find that I'm not getting water. I'm subsisting on water for this. Now, our MLA, Honorable MLA Delilah Lobos, she is doing a lot of work. I understand she is trying up level best, but she is just a plain MLA. So what I would suggest to the Chief Minister, that please, without the approval of the Finance Department, Revenue Department, the files being passed from the Revenue Department, no action will be taken. She will dance here and there and try her best. I'm not blaming her. She is doing as best as she can as a MLA. But it is up to the Chief Minister. Now Code of Conduct lagla, so it is not possible now. But let him keep all the files ready so that as soon as the Code of Conduct is over, he signs and approves a file and see that the work gets done fast. This is my humble request to the Chief Minister. हांव मागता आमच्या अंजुना कांयसो पंचायतीक मेगा प्रोजेक्ट हॉटेल लॉबी आनी फायली पास करूंक नाका. कित्याक आमकां उदीक ना, येयल्यार येयले मे लायट येता वयता, रस्तो सारको ना, हे येवन सगळे कोबार जातले. घरपट्टी वा आनी कसल्याय कामा खातीर एजंटा कडेन वचूं नाकात अशें आवाहन मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान केलां. 2 दिसां पयलीं गोमंतक टीव्हीन मुरगांव पालिकेच्या फटीच्या घरपट्टी पावते विशीं बातमी केल्ली. कशे तरेन एका एजंटान फटीची पावती दिवन एकल्याक फटयल्लो हाचेर गोमंतक टीव्हीन उजवाड घातिल्लो. हे फाटभुंयेर नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार उलयतालो. 2 दीस जाले हांव एक सोशल मिडियाच्या हेचेर तें पळयल्लें, पूण जेन्ना आमी चॅक केलें आमच्या म्युनिसिपालिटी तेन्ना अशी गजाल आमचे कडेन कांय घडोवन येवंक ना. पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सोदतां वा तो कोण केला जाल्यार तेणी हांगा येवचें आनी आमकां सांगपाचें. तेजेर आमी हेचेर आमी कितें घेवन आमी सांगपाक शकता, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करपाक शकता. पूण अशें आमचे कडेन कांय येवंक ना. पूण फुडें जर अशें कितें जाता घडटा जाल्यार कोण हांव पयलीं सांगूंक शकता जाल्यार एजंटा कडेन मातशें वचनाकात. हांगा एजंट जास्ती येता आनी हांव सांगता तुमच्या माध्यमांतून एजंट जर हांगा कोण येत जाल्यार आमी तांकां आनी उबी रावचे ना. तुमचे कोणाचे लोकांचे कोणाचें काम आसा तर तेणी स्वयं करून आपूण येवपाचें हांगा. चेअरपर्सना कडेन म्हाका येवन मेळपाचें नाल्यार चीफ ऑफिसर मेळपाचें. तुमची कामां तुमी भायर एजंटा कडेन घेवन करची न्हू, कित्याक मागीर आमचे म्युनिसिपालिटीचें नांव काडटा. पूण खंय तरी हें घडलां तें जाल्यार तेणी हांगा येवचें आनी तेणी जर कंप्लेन करपाक जाय जाल्यार तेणी अवश्य कंप्लेन करची. आमी तेचो साथ ताका दितले.
भाजपान व्यक्ती न्हय चिन्ह म्हत्वाचे. आमचे दोगूय उमेदवार कमळ चिन्हाचेर वेंचून येतले. मंगळारा नाजाल्यार बुधवारा दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर जातलो अशी माहिती खासदार सदानंद शेट तानावडीन दिली. वेळ अजिबात नाही. कोणी म्हटलं वेळ करता? वेळ करतच नाही ना. कारण कसं आहे, प्रॉब्लेम काय आहे की त्यांना काल होतं वेस्ट बेंगॉल आणि बिहार ही मोठी राज्य आहेत आणि त्यामुळे जे जे छोटे छोटे राज्यांचे राहिलेले आहेत आज किंवा उद्या होईल, 100% होईल. कारण कसं आहे की आपल्याला पूर्ण माहित आहे, कारण आम्हाला माहित आहे की आमचे उमेदवार कोण, आमचा उमेदवार कमळ आणि त्यामुळे आज दिला आणि उद्या दिला. आता काम काय थांबलंय का? नाही ना. आज मुख्यमंत्री परवा होते 3 मतदारसंघात. पूर्णपणे आम्ही दक्षिण गोव्याचे 14 मतदारसंघामध्ये जाहीर सभा पूर्ण झाल्या. आमचे विनयजी पूर्णपणे साऊथ गोव्यामध्ये आहेत. काल मी त्यांच्या मतदारसंघात होतो. फक्त इलेक्शन कमी हे झालं डिक्लेअर, त्यामुळे आम्ही कमळ लावलं नाही. 3000 महिलांची सभा केली. त्यामुळे सगळीकडे वातावरण आहे, सगळे आम्ही काम करतोय. त्यामुळे प्रश्नच येत नाही उमेदवार कधी 2 दिवसात. चिन्ह महत्वाचं आहे. भारतीय जनता पार्टीचं आम्ही काम करताना त्या चिन्हामुळे आम्ही काम करतोय. सो त्यामुळे कुठे आम्ही सगळी मतदारसंघाची सगळी ऑफिसेस वगैरे येणाऱ्या 8 दिवसात बघा कशी सगळी भारतीय जनता पार्टीला जो उमेदवार केंद्र देईल त्याच्या पाठीमागे ठामपणे राहू आणि भारतीय जनता पार्टी मोठ्या मताधिक्याने निवडून येऊ एवढं पण मी तुम्हाला सांगतो. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.